तारक आरोलकर। हांव वॉर्ड नंबर 7 म्हापसा शेटेवाडा चो कावन्सिलर आनी म्हाजे बरोबर आहा म्हाजे भाव वॉर्ड नंबर 8सून जे कामरखाजन तितून निवडून येयल्ले विकास आरोलकर। आयचे हे प्रेसाचे रिजन तुमकां म्हणजे सांगपाचें एक निशेधार्थ एक रिजन आसा तो आमी निशेध करता ह्या लोकल कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA चो निशेधार्थ आमी हे प्रेस आपयलेली आहा। निशेध कित्याक खुबशीं रिजनां आसात, वेरियस रिजन्स आसात। पयलीं म्हणजे लोकल जे आमकां तुमी जर पळयल्लें आसतलें पयलींचो जेन्ना आमी BJPन जेन्ना एंट्री मारलेली तेन्नाचो जर म्हाजी प्रेस पयले तुमी व्हिडियो पळयल्लो एंट्री मारतना तेन्ना हांवें एक विशय उलयलेलो म्हणजे आमचो दोगांयचो एकूच इंटेंशन आसलो, एकूच उद्देश आसलो डेव्हलपमेंट आनी ओन्ली डेव्हलपमेंट ह्या सेंटेन्स हांवें यूज केल्लो। तेज्या खातीर आमी येयल्लेले हांगासर। आतां 4 म्हयने जाले आमकां पळयता आमी डेव्हलपमेंटाचो डी पासून दिसना। कित्याक वॉर्डान आमी खुबशे कामां घातल्या, खुबशी हे केल्ल्या। थंयसर खंय ना खंय एक आमचो लोकल आमदार धोळडोनाचो आहा तो सगळ्या हितून व्यत्यय हाडटा, कांयच काम करूंक दिना। कितेंय आसलें जाल्यार टेक्निकल अडचणी नाल्यार कितें पयलीं म्हणजे आमी तेजे कडेन गेले सांगपाक जर कितें एज अ BJP आमदार म्हणून जाल्यार ताका तें कळना आमी कितें सांगताले। म्हणजे तो आमी एक सांगलें तर एक बऱ्यो इनोवेटीव आयडियाज घेवन गेले डेव्हलपमेंटा बद्दल जाल्यार तेजे तकले वयल्यान वयतात त्यो। तुमकां सांगपाची एक मेन गोश्ट आहा ह्या निशेधार्थ आमी दोगूय हांव आनी श्री विकास आरोलकर जे BJP पार्टीसून आयज रिजायन दिता। रिजायन दिवपा खातीर आमकां हे लास्ट एक्स्ट्रीम स्टेप घेवचे पडले कित्याक तेकाय रिजन आहात। आमी जेन्ना वॉर्डार निवडून येयल्ले आनी निवडून येवच्या पयलीं आमी 8-10 वर्सां सोशल वर्कान आहात। ते सोशल वर्क करतना आमी लोकांचे बारीक लोकांचे जे विशय आहात ते सॉल्व करपाचे ट्राय केल्लेले आनी तेच सॉल्व करपा खातीर एक प्लॅटफॉर्म हे कावन्सिलाक म्हणून आमी उबे रावल्ले आनी थंय निवडून येयल्लेले आनी लोकांनी आमकां दोगांयक एक भरघोस मतांनी निवडून दिल्लेले आपले प्रॉब्लम आनी आपले जे विशय आहात ते सॉल्व करपा खातीर। पण जशे आमी लोकांचे विशय घेवन गेले आमदारा कडेन तर ते लोकांचे विशय म्हणजे इतकी सेन्सिटिवनेस दाखयले की लोकां बद्दल कांयच पडलेलें ना, स्वता बद्दल आनी स्वता बद्दलूच पडलेले आहा। आपलेच विशय घेवन म्हणजे आतां आमी एक फॉर एग्जांपल जर बारीक विशय घेवन गेलो एक टिचरीचो ट्रान्सफराचो विशय आसलो तेजें नांव सांगना कित्याक तांकां टार्गेट करूं शकता तुमकां खबर आसतलें कोणूय ऑपोजीट गेलो जाल्यार कळ्ळें त्या खातीर हांव तेजें नांव घेयना। एक टिचरीचो विशय आसलो ट्रान्सफर जावपाक ताका खूब डिफिकल्टी आसली तेजे पर्सनल प्रॉब्लम्स आसलेले आनी तेजी ट्रान्सफराची गेल्यार एक असो इतको ट्रान्सफरीचो विशय पसून जावंक ना तुमकां सांगपाचो म्हणजे नाल्यार हरशीं म्हणून कोण नेगेटीव व्हरता जाल्यार एका दिसान ट्रान्सफर येता ते सगळ्यांक तुमकां मिडियाक खबरूच आसतली। या वी ऑलरेडी रिजायन फ्रॉम पार्टी टुडे आयजूच केलें रिजायन आनी तशें आमी रेजिग्नेशन लेटर पार्टी हेड ऑफिसांनी दिल्लेलें आसा आनी मेलूय केल्लेली आसा। तशें अजून कांय ना पण तुमकां बेगीनूच तशें आसल्यार कळयतलें इमिजिएटली। आतां एज ऑफ नाव हे रेजिग्नेशन ओन्ली फॉर पिपल्स जे लोक आहात कॉमन लोक जे त्रासान आसात वेरियस रिजन आसून तेजे पेट्रोल वाडल्या कारणान खुबशे रिजन्स आसा लोकांक त्रास जाता म्हणजे महंगाई वाडल्या म्हणून हांगासर पयलीं आनी रोजगारूय कमी जाल्लेले आहा ऑपोजिटूय कमी जाल्लेली आहा तेतून खुबशे विशय आहात जे लोकांक खूब त्रास जाता। गॅस वाडलेली आसा तेल वाडलेलें आहा सगळें वाडोवन हे लोकांक म्हणजे घरान जेवणाचे पासून अडचणी येवंक लागलेली आसा अशी सिच्युएशन आहा। महामारी खातीरूय आहा आनी मेन म्हणजे हे जे प्रायजीस वाडलेले आसात
तेज्या खातीर चड हे जाल्लेले आसा. हे लोकल लोक आमी जेन्ना वाड्यार वयता तेन्ना लोक अशें सांगता कितें बाबा घेवंकूच मेळना मरे, कशें करतले, काम ना. कामां घेवन जर आमी गेले आमदारा कडेन जाल्यार कामाचें पळयना, कामा बद्दल तर कांय सांगात ना, वयल्यान भलतेच उतरां मेळटात. अशें जाल्लेलें आसा. म्हणजे एक अकार्यक्षमताचो आमदार आमी 10 वर्सां निवडून हाडलेलो आहा ह्या हळदोणाच्या लोकांनी. तेका ह्या फावटी तरी लोकांनी तेजी जागा दाखोवपाची अशें तर म्हाका दिसता. कित्याक आनीक 5 वर्सां तेका दिशेत जाल्यार आनीक 5 वर्सां हळदोणा मतदारसंघ फाटीं उरतलो अशें म्हाका दिसता. Yes. Already in last month, I went to the party leader, Sri Sadanand Danawadeji. I told him already about this situation and harassment which is going on in ward. असे थोडे न्यूसन्स मेकर आसा पयलींचे जे तांकां कंटेस्ट करूंक मेळोंक ना आनी जे निवडून येवंक शकोंक ना. अशें म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी जर लायटी सारक्यो करून गेल्यो तर फाटल्यान येवन कोण तरी ते फ्यूज बी उडोवप, वायरीची हे करप, ती डॅमेज करप, अशें सिच्युएशन वॉर्डांचेर चालू आसा. इतके बारीक म्हणजे ती म्हणटा ते खालच्या दर्जाची पॉलिटिक्स अशी चालू आहा. पण ही पॉलिटिक्स आमी करपाक येवंक ना. आमी एक लोकांच्या कामा खातीर एक बरें प्लॅटफॉर्म घेवन येयलेले, एक सोशल वर्क करतले जेणे करून लोकां पर्यंत आमी पावोन लोकांचें बरें करतले. Case the harassment is going on before since last 1 year before election when I was means I was trying to do a social work. There was a apprehension for a so-called previous councillor that I may contest in the election. That's why he has filed so many cases. Many cases has been filed on me. Still cases are going on. The same grievances I have put in front of party president also, but and even MLA. But so far no reply from them, and the cases has not been withdrawn. माझे नगरसेवक ह्या जो टर्माच्या पयलीं जो नगरसेवक आसलो. येस. लास्ट टाइम तुम्ही म्हटलेले की तुम्ही बीजेपीच्या तिकिटीचेर लढोवपाक दावेदारी तुम्ही हे करतलेत म्हणून, आणि सडनली तुमच्या थोड्याच दिसांनी तुमचो टोन चेंज जाता आणि तुम्ही बीजेपीचे एलिगेशन करपाक लागता, इंधन दर वाड जाला. त्याच्यावर एक मिनिट होच प्रश्न हांवूच मातसो हे करता. 8 दिसां पयलीं तूं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतूच सांगलेलें की आपूण हळदोणे तिकेटीचेर दावो करता. 8 दिसां उपरांत तुवें न्यूटन मारलो कसो दिसना तुका? राव तेजें तुमकां आन्सर सांगता. बरो क्वेश्चन आहा. तेजे हरशीं म्हणून हांव तेजें आन्सर सांगतलो. तुमी सो म्हटलं आतां हांवें जे MLA बद्दल उलयलां, तुमी एक सर्वे पयल्लो तेतून तो नॅगेटीव दाखयता, म्हणजे तो लूज जातलो अशें दाखयता. म्हणून हांवें हें केल्लें कितें, तो जर खरो शकता अशें दिसता जाल्यार पार्टेन म्हाका ती तिकेट दिवपाची. हांगा पार्टे बद्दल कांयच उलोवंक ना. हांगासर अकार्यक्षमता आसलेल्या MLA बद्दल उलयता. म्हणजे पार्टीन तुम्ही जर दावो केला जाल्यार पार्टीन तुमकां कांयच रिस्पॉन्स दिलो ना? ना, पार्टीचो रिस्पॉन्स कांय मेळोंक ना. आय वॉज वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स मेळोंक ना म्हणून तुमी रिजायन केलें? ना, त्या बद्दल ना. तिकेटा बद्दल हे कांयच येना. हे जे लोकल लेवलाचेर जे काम करूंक मेळना आमकां, जे लोकांचें काम करूंक मेळना आनी जे हॅरेसमेंट जाता तेज्या निशेध जाता. हळदोणा मतदारसंघाचे आमदार ग्लेन ब्लॅक हांकां तुमी टार्गेट केल्यात, तसोच म्हापशाचो काही भाग तुमकां पडटा. म्हणजे तुका म्हापशाचो आमदार असो तुमकां सहकार्य आसा? म्हापशाच्या आमदारा कडेन जी आमी कितें कामां घेवन गेला तेज्या बद्दल तुमकां आमचो विकास सांगतलो. म्हापसाच्या MLA कडेन जेन्ना आमी कामाक बी घेवन गेली तेणी खरेंच सांग म्हणजे तेणी जी कामां ताका सांगल्या तितकी तेणी आमची ऑलमोस्ट 90% तेणी कामां केल्या. भितर बारीक बारीक 1-2 जायना ती तेणी करूंक ना, पण ऑलमोस्ट तेणी फूल सपोर्ट करून आमकां सगळीं आमची कामां करून दिली.
म्हणजे तुमचं रोज म्हापसाच्या आय आमदाराचेर एग्री विथ ना स्टेटमेंट. नो पूण म्हणजे तुमचो रोज म्हापसाच्या आमदाराचेर ना फक्त ग्लॅन दिसलो तुमकां आनी तेचे कोण जे कलिग्स आसात माझे नगरसेवक आनी बाकीचे ते तुमकां हॅरसमेंट हांव तांकां न्यूसन्स मेकर म्हणटा कित्याक ते वॉर्डान न्यूसन्सूच करतात. कितेंय काम केलें जाल्यार फाटल्यान हें करप. सिंपल कितें एक गार्बेज पसून आसल्यार ते फोटो घालप आनी पब्लीक करप. आनी अल्टोनाचो आमदार फक्त एक राजनिती आहा ती फोटोची राजनिती. गटराचें काम करता जाल्यार फोटो घालप, 20-25 फोटो घालप, पेवर्साचे फोटो घालप. हांव म्हणटा पेवर्स आनी गटराचेच खातीर तुका निवडून हाडला काय कितें तरी बरें डेव्हलपमेंट करपा खातीर. MLAच्या लेवलाचेर डेव्हलपमेंट करपाचें तेणी अशें म्हाका दिसता. न्हू हे पंचायत लेवल, हे पंचांचें काम सरपंच नाल्यार पंचायत करूं शकता ही कामां आनी ते करतात. कारण तुम्ही दोघे जाण भाव म्हापसा सत्ताधारी विकास आघाडी म्युन्सिपाल्टीन आसात. भाजपाची स्पश्ट भितर भाजपाची सत्ताधारी विकास आघाडी आसा तांकां तुमचो पाठिंबो आसा. तो पाठिंबो तुमी विड्रॉ करून घेतले. आमचो पाठिंबा ह्या म्हापसा विकास आघाडी जे आतां कावन्सील फॉर्म आहा ताका सदांच आसतलो. आमी तो विड्रॉ करिना. ते भाजपाचे मंडळी म्हणजे भाजपांतून राजिनामा दिवप आनी भाजपाक पाठिंबो दिवप तितून वेगवेगळ्यो आमी कावन्सिलाक सपोर्ट करता. शुभांगीक तुमचो पाठिंबो आसा. आसतलो लास्ट मोमेंटाक इलेक्शनाच्या टायमार बीन विड्रॉ जातलो बीन तशें कितें ना. आसा? विड्रॉ आमी करचे ना. सीएमाच्या कामा खातीर तुम्ही पाठिंबो बी दिता पॅनलाक. सो ह्या विशयी तुम्ही सीएमा कडेन मांडलेलो की बाबा अशें अशें तुमकां हॅरॅसमेंट जाता, तुमची कामां वाडोवन उरता. सो डिसिजन घेवच्या पयलीं तुमी तेंचे कडेन एक तर उलयल्ले कितें तुमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो? हांव 1 म्हयन्या पयलीं सीएमा कडेन ह्या बद्दल उलयल्लो. म्हणजे त्याच टायमार हांव सगळ्यां कडेनूच गेल्लो. प्रधाध्यक्ष हेच म्हजी जी आसली ते सांगपाक की अशें चालू आहा म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें आपूण उलयता कन्सर्न हेजे कडेन आनी तुजो हो प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हणून. पूण तशें कांय जावंक ना. तेज्या व्यतिरिक्त चड जावंक लागलें. दिल्लो राजीनामा परत घे म्हणून सांगल्यार तुमी कितें बरो क्वेश्चन आसा. आतां लोक हांगा विचारतात तुमकां विटामीन एम पावना. सांगू शकता. तुमकां सांगता म्हणजे पयलीं म्हाजो जर तुमी पयलींचो स्टेटमेंट पयलो जेन्ना आमी कावन्सिलाक सपोर्ट केल्लो तो स्टेटमेंट पयलो जाल्यार तेजेर क्लियरली हांवें स्टेटमेंट दिल्लो आमचो हो सपोर्ट फक्त डेव्हलपमेंट अँड ओन्ली डेव्हलपमेंट हे सेंटेन्स आसलेलो. विटामीन एमाचो हांगासर देवान दिल्लेले खूब आसा आनी त्या खातीरूच लोकांच्या सेवेन आमी 24/7 आसा आनी हेज्याय फुडें लोकांच्या सेवे खातीरूच आसतले. कारण आनी विकास फाल्यां काँग्रेसीन भितर सरता तुमी कितले तथ्य आसा आनी तुमकां BJPंतल्यान राजिनामो दिवपा फाटल्यान दिगंबर मतदारसंघाचे तारक आरोग्याने असे फावट पालिकेच्या निवडणुकीत किरण कांदोळकर तुमचे वांगडा आसले. तेंच्यांनी आशिर्वाद दिलो मिटींग जाहीर जाली तो येयल्लो वेगवेगळ्या मतदारसंघांतून आमी वयतले. नवी सका तेज्या बद्दल पार्टी बद्दल म्हाका तेजी आजून खबर ना. पार्टी कशी आनी कितलें काम करूं शकता. नवीच पार्टी येयल्ली आसा गोंयान आनी आतां प्रचार चालू आहा. पार्टीचो प्रचार चालू आहा. लोकां बद्दल आनी तेंचें विजन आनी तेंचें काम करपाची हे फुडें कळटली. तुमकां कोण एप्रोच बी जाला न्हय पार्टी सद्याच्या घडये? पार्टीक एप्रूव जाल्लेली आसा बट तशें हांवें कोणा कडेन नॅशनल की रिजनल पार्टी? नॅशनल पार्टी येवन वयतात. डिस्कशन करता आमी डेव्हलपमेंटा बद्दल डिस्कशन करता. जे डेव्हलपमेंट जावंक ना तेज्या बद्दल डिस्कशन जाता. अशें जावंक जाय आसलें आनी अशें हेज्या पेक्षा बरें जावंक शकता डेव्हलपमेंट तेज्या बद्दल डिस्कशन जाता. आनी तुमचे हायली तांकां क्वेश्चन म्हाजे आसतले तुमचें विजन कितें डेव्हलपमेंटा बद्दल आनी गोंया बद्दल विजन कितें अशें. आनी जर म्हाका बरें सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळटा जाल्यार तेंच्या कडेन उलोवपाक कांय येना. पण पार्टी खंयची जॉयन जावप ना जावप ते हांवें तुमकां सांगलां. म्हाजो पयली बेजीक क्रायटेरिया आसतली जी पार्टी लोकांच्या बारीक लोकां खातीर काम करूं शकता आनी तेंच्यांनी परफॉर्म केल्लेले आहा बारीक लोकां खातीर त्या पार्टीन जॉयन जातलो. कारण प्रत्येक जाण पक्ष सोडटाना विकास जावना अशी प्रत्येक जाण टिका करता. तुमच्या हिशोबा प्रमाणे विकास म्हणजे कितें आनी विकास जावना म्हणजे कितें? विकास
वॉट इज द करपाक डेफिनेशन दिवना. कितें ह्या आतां तुमी विकास जावंक ना तो तुमी सगळ्यांनी पळयला, लोकांनी गोंयकारांनी सगळ्यांनी पळयलेला विकास कितें जाला फाटल्या 10 वर्सान काय ना. तो 10 वर्साचेर घेवया आमी पयलीं. ह्या 10 वर्सान खूब कितें करूं शकताले. रोल मॉडेल करूं येतालो. ही गोवा ही रोल मॉडेल करूं येताले 10 वर्सान, पूण तरी थोड्यांक जाय आनीक टायम रोल मॉडेल करपाक. पूण रोल मॉडेल करपाक गोवा असली धाकटी स्टेट ही 10 वर्सां खूब डेव्हलपमेंट करपाक आनी एक देशाच्या हेजेर एक सारकी अग्रेसर अशी स्टेट हाडूं शकता. अशी बारीक स्टेट आहा. एड्युकेशन लिटरसी रेट हाय आसा. लोकांक कसलीय जर स्कीम आनी कितें एक्सप्लेन करीत लोकां मदीं पावता. आतां तुमी पयले आसतले जशें सीएमान स्टेटमेंट दिला आमचें 100% वॅक्सिनेशन जाल्लें आहा. अशें लोकां मदीं जागृता केली आनी हें केलें जाल्यार आमची नक्की गोवा स्टेट ही एक रोल मॉडेल जावंक शकता अख्ख्या भारताक आनी दुनिया जगभरात पसून. पूण तशें कॅलिबराचे हांगासर MLA जाय, सरकार जाय आनी तशें त्या डायरेक्शनान काम करूंक जाय तेंच्यांनी. प्रेझेंट गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड यू मीन टू से. डेफिनेटली खुबश्यो गोश्टी आहात तेतून प्रेझेंट गव्हर्मेंट फेल जाल्लेले आसा. माझ्या कडल्यान लास्ट फॉर एक्झाम्पल कोवीड मिसमॅनेजमेंट तुमी पळयल्लें आसा. खुबशे मिसमॅनेजमेंट जाल्लेले आसा जेणे करून लोकांची खुबशे लोकांनी आपले लोक गमावलेले आसात गोंयांत. माझ्या कडल्यान लास्ट क्वेश्चन. तुमकां दिसता की तुम्ही BJP जॉईन केली तुमचो एक चुकीचो निर्णय तुमकां गिल्ट दिसता कितें रिग्रेट फील जाता तुमकां आतां BJP जॉईन केल्ली अशी? जसो बॅक सपोर्ट मेळोंक जाय पार्टी कडल्यान कसल्याय कामा खातीर तो मेळोंक ना म्हणून मातशें खंय तरी खंत वाडटात डेफिनेटली. कित्याक जसो सपोर्ट मेळोंक जाय आसलो ज्या कामा खातीर जे आमी फुडें सरता कसलेंय काम घेवन लोकांचे इश्यू घेवन त्या खातीर एक सपोर्ट मेळोंक जाय बॅक पार्टी कडल्यान तसो मेळोंक ना. थँक्यू.